पळयत कुर्साची कुरी निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाची पुताच्या पुत आमची नावी आमेन. सत मानता देवा सोर पुरिदात बापा स्वर्गार आनी विचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्या वरबी गोरबी सांबाळलो अंकार मारी टायम जल्मलो पंच पदाका ताणें कूस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलेन ताका निकिपिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पुरिदात देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची जिवांची मेल्यांची मुन्सिपी करून येतलो स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो येतात पातकाचे बक्षणे कुडीचें जीवन पोण सासणाचें जिवीत आमेन. मागुया आमच्या सगळ्या तरणाट्या पासत केरीतपणी आमच्या क्रिस्ती तरणाट्या खातीर तांणी आपल्या वेळा गुणां आनी शोकते वरवीं देवाच्या राजा खातीर वावरांक देवाचे कृपेन सगळ्या वेळार ताळण्याक आनी वायट पयसावूंक तशेंच शिकपी तरणाट्यांनी बरे भाशेन शिकूंक नोकरी सोदतल्यांक फावो तो नोकरी मेळोवंक देवा सोरशिल्लीं पयस गेल्या आमच्या तरणाट्यांक मारेच्या आदारान मन बदलूंक परतून येवंक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं चेराज आमकांची कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो स्पोटो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पत्कां नगोस आनी आमकां ताल्ली पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोललेले सर्वीस बोज दाय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो वांस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सर्वीस पोचिताय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो वांस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सर्वीस पोचिताय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो वांस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई आबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाबा पुतान पवित्र आत्म्या आतां आनी सदां सदां काल आमेन. दुखीच्या मिस्तेर पयलो मिस्तेर सुमी जेजू क्रिस्त जेसेमनाच्या मोड्यान मागण्या करता आसतना आमच्या पतका पासत रगत हुमेलो आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं ची कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पत्कां मागोस आनी आमकां आतां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच ताय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच ताय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस पोच दाय आसा उस्तिरामध्ये तुसो दो आंस दोयचो आपूत जेजू भाग्यवत मरे देवाची माई बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुइमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
आमची भुगोस आमकां निवार आमकां एकोड्यांतली उज्यांतली वरम्या सर्गार अदीक करून चड गरज आसलेलें. दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राज आंगणाक सुमे जेजू क्रिस्ताक एका कांब्याक बांदलो आनी 5,000 वयर ताचेर जल्मण मारलें. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वाट्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पोवचे ते दिसा उस्ट्रेमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूजेचो. बांगेती मोरे देवाचे माये आमा बाबा खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा बाप आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. आमची भुगोस आमकां निवार आमकां एकोड्यांतली उज्यांतली वरम्या सर्गार अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सुमी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालो. आमच्या बापा सुर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां येवं, चे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दाय आसा स्थिरामध्ये सदो आनी सदो जापू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दाय आसा स्थिरामध्ये सदो आनी सदो जापू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दाय आसा स्थिरामध्ये सदो आनी सदो जापू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दाय आसा स्थिरामध्ये सदो आनी सदो जापू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दाय आसा स्थिरामध्ये सदो आनी सदो जापू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दाय आसा स्थिरामध्ये सदो आनी सदो जापू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच दाय आसा स्थिरामध्ये सदो आनी सदो जापू जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता ऐसा स्त्रियामध्ये तू सदो आंसदोचा पूज जेजू लागत मरे देवाची माय आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता ऐसा स्त्रियामध्ये तू सदो आंसदोचा पूज जेजू लागत मरे देवाची माय आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता ऐसा स्त्रियामध्ये तू सदो आंसदोचा पूज जेजू लागत मरे देवाची माय आपापल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन मुमा बाबा पुतान पवित्रात्म्या आधी आता आणि सदा सदा काला मेन आमचीच बुगोस आमकां निवार आमकां कोड्यांतली उज्यांतली वरम्या सरकार अदीक करून चड करून आसलेलें चवथो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त सोडलो कालवा दोंगरार आपल्या कांतार तो बारादीक कुरीस घेवन आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरायज आमकां दी आनी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वाड्यांतली आमकां निवड नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बरले सव्वीस पोवचे ते दिसा उसरे मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू बेगीन ती मरे देवाची माय आमच्या खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन म्हज्या पापताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन आमची बुगोस आमकां निवार आमकां एक वड्यांतली उज्यांतली वरम्या सरकार अदीक करून चड करून आसलेलें पांचवो मिस्तेर सोमे जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगा चोरां मदें सगळे सुवी माजार आनी आंकवार मारेची दिश्टी मुखार आमचे बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं जी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इसिकवाल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां आतां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा स्त्रिया मदें सदो आंसदोचा पूज जेजू भागवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा स्त्रिया मदें सदो आंसदोचा पूज जेजू भागवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा स्त्रिया मदें सदो आंसदोचा पूज जेजू भागवत मरे देवाचे माय आपापल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार मेन नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा स्त्रिया मदें सदो आंसदोचा पूज जेजू भागवत मरे देवाचे माय
आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच दायसा स्त्रियामध्ये सदो आंसदोचा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच दायसा स्त्रियामध्ये सदो आंसदोचा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच दायसा स्त्रियामध्ये सदो आंसदोचा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच दायसा स्त्रियामध्ये सदो आंसदोचा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच दायसा स्त्रियामध्ये सदो आंसदोचा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच दायसा स्त्रियामध्ये सदो आंसदोचा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बाबा पितान पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमची भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाक दिवच्यांतली वाटण्या सरकार अदीक करून चड करत आसलेले नमान राणे काकुतीचे माय तुझे आमचे जिवीत अमृतान वरवाचो आमी परदेशी विशीं बालका तुका उलो मारता ह्या जेवण आसतना आस्कार सुस्कार सोडून दोन करून माय तुका प्रता आमच्या देशाच्या तुमची नदर कर तू कोणवाले आनी मोगात दुआंकर मारे ह्या परदेसा उपरांत चपूज जेजू आमकां दाखय भाग्यदेवाची माय आमच्या खातीर जेजू क्रिस्तान बासा आमकां फाव जावचें बाप साहेबाच्या इतिहासा पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं शहराज आमकां जी सरकार जाता ती संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकवाल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां आतां न्ही पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचता आसा स्त्रियामध्ये सदो वांसदोचा पूज जेजू भाग्यवत मरे देवाची माय आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पितान पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. Hello, I'm Father James Kubicki of the Pope's Worldwide Prayer Network, and on this feast of St. John Paul II, I'd like to share with you something he wrote about his favorite prayer, the Rosary. The Church has always attributed particular efficacy to this prayer, entrusting to the Rosary the most difficult problems. At times when Christianity itself seemed under threat, its deliverance was attributed to the power of this prayer, and Our Lady of the Rosary was acclaimed as the one whose intercession brought salvation. Today, I willingly entrust to the power of this prayer the cause of peace in the world and the cause of the family. The Holy Rosary, by age-old tradition, has shown itself particularly effective as a prayer which brings the family together. Individual family members, in turning their eyes toward Jesus, also regain the ability to look one another in the eye, to communicate, to show solidarity, to forgive one another. Many of the problems facing contemporary families result from their increasing difficulty in communicating. Families seldom manage to come together, and the rare occasions when they do are often taken up with watching television. To return to the recitation of the family rosary means filling daily life with very different images. Images of the mystery of salvation, the image of the Redeemer, the image of His most blessed Mother. The family that recites the rosary together reproduces something of the atmosphere of the household of Nazareth. Its members place Jesus at the center. They share His joys and sorrows. They place their needs and their plans in His hands. They draw from Him the hope and the strength to go on.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून मायरन लुकस आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक ही मिसाची भेट भेटयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आमच्या भावा फ्रँकी गोम्स हाचे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात मनीषा फेर्नांडीस आयवन फेर्नांडीस ब्रँडन वेगस तशेंच आपल्या बरे भलायकी पासत मागूंक लायता सालोमे डिक्रूज एल्विरा रेगो गोन्साल्वीस देवान तांच्या बरे भलायकेचेर आशिर्वाद घालूंक खेरीत भाशेन मागुया त्याच बरोबर आमच्या सगळ्या क्रिज्म घेतल्या भुरग्यांक आमच्या मागण्यांत दवरुया तांच्या गोरब्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी ही तरणाटीं देवाच्या मोगाची आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्याची जावंक आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया आमच्या गोंयच्या लोकां पासत मागुया आमदार मंत्र्यां पासत मागुया सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं ताच्या भाव भयणीनो आयज पवित्र सभा पाप साहेब भाग्योन पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो हाची परब मनयता खेरीत भाशेन देवाक आमी दिनवासुया भोव करून ह्या काळान जें कितें घडटा तें आमी समजून घेवपाक एक ताचो उलो आसलो जाल्यार आयच्या दिसाक ही परब ताची आमी मनयता आसतना आमकां जण एकल्याक आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा तें पळोवन आमी देवीक निर्णय घेवंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया आनी जायते फावटी आमी आमकां आयकूंक येना दिसोन आसलेल्या भाशेन केला जायते फावटी आमी आमकां जीबूच नासलेल्या भाशेन केला असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणें मागुया हांव पातकी देवा आनी तुका भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक घालून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हाका सदांच वाट मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुका भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा आख्खे तुजे परजेचो वडील जावंक आनी उतरान आनी देखीन तिका चलोवन व्हरूंक आनी उर्बेन तिची सेवा करूंक भाग्योन जुआंव पावल दुसरो हाका तुवें वेंचून काडलोय ताचे विनवणेन तुजे पवित्र सभेच्या गोवळ्यांक आनी तांचे आदीन केल्ल्या हिंडाक दोयाळायेन सांबाळ आनी सासणाचे सोडवणेचे वाटेन चलय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना आमेन भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हजे कुडींत ती काण करून रावना म्हूण हांव जाणो बरें आवडूंक म्हज्या हातांत आसा खरें पूण तें कशें करचें तें म्हाका कळना तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना बोगोर जें वायट म्हाका नाका
तेंच हांव करतां. म्हाका नाका तें हांव करतां म्हणटोच म्हजें सवें बिराड करून रावलां तें पातोक तें करता, हांव न्हय. देखून हो नेम हांव देखतां. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट म्हज्या हाता लागींच आसा. भितरले भितर देवाचे समृद्धी विशीं हांव संतोसतां. पूण म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां. तो गिन्यानाच्या नेमाचेर झुजता आनी म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी आसा त्या पातकाच्या नेमाक तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्भागी मनीस हांव. मरणाक ओपलोले हे कुडींतलो कोण म्हाका निवारतलो? आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवाचो उपकार मानुया. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञाचेर पातयेतां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगलें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकोय. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक बासायल्याय त्या प्रमाणे तुज्या मोगांत म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोणवाळायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोश. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव कदींच विसरचो ना, कित्याक तांचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच, तर म्हाका निवार. तुज्यो आज्ञा हांव पाळूंक सोदतां. जबाब. तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जोय. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुझे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोया तुका सोम्या. जेजून लोकांक म्हळें, वस्तूम तेतावन एक खूब चडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात, आनी तशेंच घडटा. आनी दोखिणीक तावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात गरमी जातली, आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, पृथ्वीच्या आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर? नीट सारकें कितें तें तुमचींच तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत, आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत, आनी कोसाब तुका बणकणींत घालीत. निमाणी दोमडी फारीक करीसर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Błagani Ducha Chrysta.
आमच्या भाव भयणींनो, जुदेव लोक सैमान जें कितें घडटा तें पळोवन हाचे मुखार वेदर कशे भाशेन जातलो हें सांगपाक एकदम बरें आसलें. जशें जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान ताचो उगडास करता. खूब खंयच्यान सान चडटा तें पळोवन पावस पडटलो काय गरमी जातली हें तें तांच्यान समजूंक जातालें आनी सांगूंक जातालें आनी तशेंच घडटालें. जाल्यार जेजूचो प्रश्न हो, हें सैमाचें आसा तें पळोवन तुमच्यान जरी तर पारखूंक जाता जाल्यार हो काळ जो आसा तो काळ पळोवन तुमच्यान वस्तू पारखूंक जायना. कितें घडटा तें तुमकां दिसती पडना आनी त्या प्रमाणे तुमच्यान तुमचेच निर्णय घेवपाक जायना. म्हाका दिसता हीं उतरां आमकां आयच्या दिसाक सारकीं एकदम बरीं लागतात. आयज जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा तें पळोवन कितें जातलें आमच्या फुडाराचें, कितें जातलें आमच्या जमनीचें, कितें जातलें आमच्या गोंयचें, कितें जातलें आमच्या भुरग्यांचें हें आमच्यान एकदम बरे भाशेन पारखूंक जाता. ह्या दिसांनी पळोवया आमच्या गोंयचेर नदर मारून कितें घडटा. पेपर वाचीत जाल्यार वो टीव्हीचेर न्यूज उक्तो करीत जाल्यार हेंच दिसती पडटा. रेप मर्डर सदांची कशी जाल्लीं आसात. पयलीं आमकां अजाप दिसतालें, दूख भोगतालें, आतां कांयच जायना. आतां तें सदांचें कशें जाल्लें आसा. पुलिसांची दादागिरी, सरकाराची दादागिरी सदांचीशी जाल्ली आसा. जे कितें वायट वीस आसात ते वायट विसांचे जे सिस्टम आसा तें आनिकूय चडत आसा. लोक पयलो बरोसो बोवाळ मारता, प्रोटेस्ट करता आनी मागीर इल्लोसो वेळ जाल्या उपरांत कोणाकूच पडलेलें ना. ही परिस्थिती आयज जरी तर आमची जाल्ली आसा जाल्यार ही जेजूची उतरां आमकां जण एकल्याक काळजान भितर सावन आमकां एके भशेन निवळ करपाक गरज. जशें बागेवन पावलू आयच्या पयल्या वाचपान म्हणटा, भितरल्यान तावन म्हाका देवाचो कायदो आसा आनी तो कायदो म्हाका पाळूंक बरो दिसता आनी तें बरें म्हूण हांव जाणा. पूण भायल्यान तावन कुडीची खबर करता आसतना हें सगळें जें देवीक आसा तें कुशीन उरता कशेय भाशेन. कशें तें हांव नकळो. बरें कितें तें हांव जाणा पूण तें करच्या वेळार म्हज्यान करूंक जायना. वायट कितें तेंय हांव जाणा पूण तें नाकारच्या वेळार म्हज्यान नाकारूंक जायना. खंय तरी जिवीत एके भाशेन दोनूय बाजूनी पडटा. भाव भयणीनो, असल्या वेळार निर्णय तुमचोच तुमी करपाक जाय हें जेजू सांगून दिता. आनी निर्णय करप म्हणल्यार कितें? निर्णय करप म्हणल्यार तें समजून घेवप, विचून काडप. कित्याक आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसती पडटा उमकें करीत जाल्यार आमचें कितें जातलें, उमके वाटेन वचत जाल्यार आमचें कितें जातलें हें आमकां समजता. आनी आयज आमी जायतीं जाणां हें उक्तेपणी म्हणटात आमचें गोंय काबार. थोड्यांक दूख भोगता सांगपाक आमचें गोंय काबार. थोडीं जाणां घडये खुशाल जातात आमचें गोंय काबार. आतां आनी हिंगा रावपाचें ना, वचपाचें हिंगाचें. पोर्चुगीज पासपोर्ट करपाची नाजाल्यार युएसाक वचपाचें, थंयसर पासपोर्ट घेवपाक आतां सोंपें जाल्लें आसा. हे सगळे ऑप्शन्स आमी गोंयकार जायते जाण पळोवपाक लागल्यात. काय बरें न्हू? खरेपणी लजेची खबर, खरेपणी दुखाची खबर. पूण आमी असलें करता जाल्यार जेजून हे जुदेव जे आसले ते फकत पावस केन्ना पडटलो, गरमी केन्ना पडटली हेंच पळोवन सदांचें जिवीत जियेताले. आनी जें कितें चुकीचें आसा आपल्या जिवितान तें कुशीन काडून वायटाचेर झुजूंक आनी बरेंपण जोडूंक प्रयत्न करिनासले. तांच्या तोंडार ताणें मारलें. देखूय बीन दिली. आमी फकत दिसाची आमचीं केस्तांवां, बारीक केस्तांवां, असलीं केस्तांवां घडये आयज आमीय करता. जावं आमच्या भाटांक लागून, जावं दुडवांक लागून, जावं वाटेक लागून, एकामेका लागीं आमी झगडटा, एकामेकाक कोर्टान पासून व्हरता. पूण जे कोण खरेपणी आख्खेंच पाड घालतात तांकां जायते फावटी आमी ओग्गी आसा. आमकां पडलेलें ना वो आमकां तांची भिरांत दिसता वो म्हाका कित्याक पडलां असलें आमचें गोंयकारांचें जाल्लें आसा. भाव भयणीनो, जण एकलो आमी आमचेरूच नदर मारुया. खंय आसा आमी? भितर आमकां कितें दिसता आनी भायल्यान आमी कितें करता. जरी तर भितर दिसता त्या प्रमाणे आमी भायल्यानूय करता जाल्यार आमी सारके वाटेन आसा म्हणूंक जाता.
कित्याक भितरल्यान आमी सगळीं बरीं, कोणूच आमचे मदलो वायट ना. म्हणटच आमकां भितरसान दिसता ते भाशेन जरी तर आमी करीत जाल्यार आमी सारके वाटेर आसा. उरफाटें जें कितें भायल्यान आसा, भायल्यान जें वायट आसा तें जरी तर आमी आमचे भितर घेवन आमीच वायट जावपाक लागलेलीं आसा, वा आमीच कुड्डी जावपाक लागलेलीं आसा, भेरी जावपाक लागलेलीं आसा, वा मनी जावपाक लागलेलीं आसा, जाल्यार आमी निसणटनाचे वाटेर नीट चलता. दोळे उगडपाची गरज आसा, जाणां जावपाची गरज आसा, बाराबर येवपाची गरज आसा. ना जाल्यार हो आयचो काळ कसलो तो पारकूंक आमी जाणा. सायन्स ऑफ द टायम्स, पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो कितें भाशेन हें म्हणटालो, सायन्स ऑफ द टायम्स. सायन्स ऑफ द टायम्स जे आसात, ह्या काळाच्यो ह्यो खुणा ज्यो आमकां दिसती पडटात त्यो पळोवन आमी निर्णय घेवपाक गरज आसा. आमचे निर्णय आनीक कोण न्हय, पूण खूद आमी जोण एकलो आमचे निर्णय घेता, आमचे डिसिजन्स घेता. जाल्यार आयज ह्या बागयोन पाप साहेबाचो आमी उगडास करता आसतना आमकांय जोण एकल्याक ही कृपा मागुया. पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी ह्यो खुणा ज्यो आमचे भोंवतणी घडटात, सैमान खुणा घडटात, आमच्या घोराब्यांनी खुणा घडटात, आमच्या समाजान खुणा घडटात, आमचे राजकीय वातावरणान ज्यो खुणा घडटात त्यो बरे भाशेन आमी पळोवंक आनी पारकूंक आनी ह्या प्रमाणे आमी देवीक निर्णय घेवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सजयेच फळ मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक व वाखाणणेचो योद आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं आतांच्या आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवार. आनी जशें बागयोन गवळ्यांनी आपल्या हिंडाची जतनायेन सेवा केली, तशेंच आमा समेस्तांक आमच्या गवळ्या सांगाती त्याच हिंडाचे सेवेक आमचें जिवीत भेटोवंक कृपा दी. हे आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुआंव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देव दिता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोठ परगोठुया. Gesù mego, Gesù ci consala, Gesù noviane doro. Gesù mego, Gesù ci consala, Gesù noviane doro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen. ह्या काळाच्यो खुणा आमी पळोवंक, त्यो समजूंक आनी त्या प्रमाणे आमचे निर्णय करूंक आमकां उलो मारला तेन्ना आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत ह्यो खुणा पळोवया. खासगी जिवितांत आमच्या घोराब्यांत पळोवया, आमच्या राज्यांत पळोवया, ह्या संवसारांत पळोवया आनी देवीक निर्णय घेवंक आमकां करपा मागुया. सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं, तुजे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवय.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Uras corinzara tuzo asa soto salon boga kito putus achir saloi zara puro agus kain biru bechagot mo. Tuja povidnava sarve mudu sumit konsoruca brauche korve puto toraklena korche tu dobci ton mora na obzoče. Tu bormaso uno mata kitos tu kor paro tu ka sotya kitos muntu bono tu dokana koso tu nazamso. आमचो मुकुट स्वर्गार राजान जातू आमचो संतोष ह्या संवसारान आमकां बुळवीक मोहिमा वैभव सुखान तुजे सगळे प्रभू निर्विसासना. बऱ्या गवळ्यान आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिलो.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बोमोगाळ बापा, बागयोन पाप साहेब जुआंव पाऊल दुसरो हाच्या काळजान पेटलोल्या तुज्या मोगान थांबो नासलेल्या कोश्टा वावरांनी ताणें तुजे पवित्र सोबे खातीर आपलो जीव खर्चिलो. आमी आतां घेतला त्या संस्कारा वरवीं तोच मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज शुक्रार आयज सांजे 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. तुमकां कोणाक येवपाची खुशी आसा तुमी येवंक जाता. तेच बरोबर ती लायव्ह स्ट्रिमींग जातली, तातूंत तुमी भाग घेवं येता. खेरीत 2 उतरां आयच्या दिसाक बाब मायरन लुकस आयज 21वा जल्माचो दीस मनयता आसतना खेरीत भाशेन आपल्या गुणा वरवीं आमचे ट्रान्समिशन टीम हाचो वांगडी जावन जायती सेवा सगल्यांक तुमकां पावचे पासत तोय हे टिमी बराबर वावुरला. खेरीत भाशेन ताच्या गुणाची आमी तोखणाय करता आसतना ताच्या फुडाराक ताका आमी सगळें बरें हें सावंड येता आनीक ताचे वरवीं आनीक जायतें बरेंपण आमचे फिरगोजेक मेळूंक मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गीतां गाऊन